चढावत आमचे आयतार खंयच्याय एका विशयाक समर्पण तासो आयतार हाचो आयतार म्हणून ओलावचें दिसून येता. आयची सुवार्ता आयचो आयतार विशेष करून सोडता. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात म्हणलीं उतरां आयचे सुवार्तेची चावी वा तिर्ल म्हणले परी आसात. अशें म्हळ्यार कशें म्हणलें सवाल उदेताच. जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत नियमशास्त्राचें जोगतें वा आपलें अधिकारा बरीत विवरण दिवन सर्गी बापाची भुरगीं जावपाची रीत शिकयता. नियमशास्त्राच्या तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर म्हणलो उपादेश भोव तीव्र करून तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा म्हणचे मुखांत्र जेजून आपल्या पाटलाव्यांक नवी शिकवण दिली. सारकें पळयल्यार ही क्रिस्तांवांक खऱ्या अर्थान क्रिस्तांव केल्ली आनी करची गजालच सई. दुस्मानाचो मोग करचें सलीस न्हय, भोव कश्टांचें, इम्पॉसिबल गजाल ही. आपलो सूर्यो जशें बोऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करच्या आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वचच्या देवाक वळखुंच्यांक मात्र साध्य गजाल ही. सुंकांगारां आनी अनबेवारत्यांनी करच्यागी कांय तरी डिफरंट करपाची गजाल ही. एकामेका पाट करपुंच्याकी विंगड गजाल ही. मातेवाचे सुवार्तेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगाचे केंद्र म्हणले परी आसच्या आमच्या बापा सर्गींच्या ह्या मागण्यांती सर्गी बापाची विशेष वळख आटापची आमी जाणाव. ह्या सर्गी बापाची भुरगीं जावची रीत कश्टांची, तीच दुस्मानांचो मोग करची. हे दिशेन आयचो डिफिकल्ट लव संडे, पूण सुवार्तेची समाप्ती हाका जोगतें आनी पॉझिटिव्ह कारण दिता तेंच जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशी तुमी जावंक जाय सर्व बरी.